हे एक इथले चंद कोणी हे पुरा इंट्रोडक्शन कोण अँकरिंग करता सगळे सो धन्यवाद तुमगेले इतली भक्तिपूर्वक जावन तुम्ही वी कॅन सी तुम्ही कितले एन्थुझियास्टिकली करता So, धन्यवाद ताचे खातीर हरे कृष्णा जी सेशन कोण जॉईन जाली ती पुरा जनाक स्वागत आसा आजचे हे सिक्स्थ सेशन भगवद्गीताचे आणि आमी लास्ट टाइम आज टॉपिकची कंटिन्यू करून हायची प्रॅक्टिकल एस्पेक्ट्स वच्चा कशी आमी आमगे जीवनांतू भक्ती विषय पुरा अप्लाय करूं येता आणि ह्यांची मागीर आमगे नेक्स्ट सेशन अंतू कंटिन्यू जाता सो प्रेझेंटेशन शेअर सो प्रॅक्टिकल स्पिरिच्युअलिटी हाचे वयर आमी सेशन आज करचें आसा सो एक प्रार्थना करून सेशनाक करचें ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवतु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतप्रमाणममलम् प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्राधर न परः हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सो धन्यवाद दिता आसा भागवत पुराण कोंकणी फुल टीमाक उलदेसून प्रभू कितले तांणी पुरा हें बॅकग्रावंडान तूं हें इव्हेंट करपा जाल्यार कितले सकट कितले जाणांन एफर्ट्स घालिल्ले आसा तूं पुरा जणांन कोऑर्डिनेट करचें पोस्टर्स करचें सो पुरा जनाक तांकां धन्यवाद की इतले चंद कोणी हें पुरो ऑर्गनायज केलेलें आसा की आमी हें एक दिव्यजान अशी भगवद्गीता विशय आयकूं येता सो वी आर ऑन द सिक्स सेशन आमी पळयलें म्हणजे आमी सुरेख पळयताना फर्स्ट सेशन आमगेलो आनंद पुरा जना लायफांत आनंद जेवका ताजे विशयी पळयलेलें मागीर देवाल अस्तित्व मागीर आमी कोण मागीर एक देव की कितले देव आनी लास्ट सेशनांत आमी पळयलेलें की वाय डू बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल कसं लायक एक पंत अशी दिसता की कश्ट येता असं कांय करनातल्यार वय बशील कडेन म्हणटात पळय कश्ट येता असं सो मस्त सकट आमी टॉपिक सारको कोण केलेलो आसा कोणी आजीच फर्स्ट टाइम जॉईन जावचे जरी हाजी रेकॉर्डिंग्स अवेलेबल आसा तुमी हे ग्रुपार ऑलरेडी घालेलें आसा आनी पక్కనే एक्सेस करूं जायनातल्यार तुमी एडमिनान निमगेल्यार हे व्हॉट्सॅपाचे तुमकां ते व्हिडिओज फॉरवर्ड करतले सो लास्ट टाइम आमी पळयलें हे 5 टॉपिक्स ऑफ भगवद्गीता आशिल्लें आनी आमी सुरे 2 टॉपिक डिस्कस केले जीवन ईश्वरा विषय आत्मा आनी देवा विषय आणि लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 3 टॉपिक डिस्कस केलेले प्रकृती विषय काला विषय आणि कर्मा विषय कर्मांतू कर्म विकर्म अकर्म तांतू विकर्म आणि कर्म डिस्कस केलेले आज आम्ही अकर्म म्हणजे त्या कसं नाही त्या पॉइंटार डिस्कस करूया आणि बेसिकली आम्ही फर्स्ट 5 डेजान तू पळयल्यार खंयची क्वेश्चन्स आमी आन्सर केला भगवद्गीतेतल्या की आमकां आमगेल आयडेंटिटी कसं ना की आमी आत्म म्हणून हू एम आय सोल कशी आमी पळयलें की 84 लाख स्पिशीज आसा ती
म्हळ्यार 84 लाख स्पिशीज एक प्रकार शरीर मेळटा मन बुद्धी अहंकाराचे. आणि आम्ही ते म्हणटात पळय विंगड विंगड शरीर आतां कोण जन्म जन्मांतर तो कोण भोंवता आसता ती. आणि जाल्यार हिची म्हणटात पळय आमकां हॅपिनेस मेळना आनी आपास आमी नवें शरीर येता ती आशेन की अंतुपणी मेळटलें की थंय मेळना आपास जन्म घेतात. जाल्यार हिची आमी म्हणटात पळय हें भगवद्गीता अशें आसा. आनी हें देवाल नॉलेज अशें आसा कशी आमी कितें करता तें पिक्चरान तरी पळयता ती की कोणाक की एक मेमरी लॉस जालना एमनिसिया जालना कसं की माथ्यार पडटा न्ही पूण मागीर ताका सुरे पण दोळ ओपन करतना ताणें अशें कसं म्हणचें आसा हांव खंय आसा हांव कोण अशी म्हूण त्या पुरा अशी सांगता तो डायलॉग्स आसता. मागीर हगूर हगूर डॉक्टर सांगता ताका एक पण ता मस्त सांगू नाका ती ताका शॉक ट्रीटमेंट निमन कसं नाही ताका हें जालना मस्त सांगू नाका ती हगूर हगूर ताका सांगया ती मग आनी ते ताका उडगास करतलो. मागीर हगूर ताका कसं की प्रितीच वस्तू खाण हाण दाखयता ती. मागीर हगूर कोण की तागेले गुर्ताच दोस्त की बुक की हाण दाखयता. मागीर हगूर हगूर ताका स्लोली स्लोली ताका ते उडगास येवचे सुरू जाता की तो कोण आशिल्लो तागेलें नांव कोण आशिल्लें तागेलें म्हळ्यार सोशल सर्कल कोण आशिल्लें तागेले फ्रेंड्स कशें आशिल्लें ताका खावचें कसं लायक जाता आशिल्लें हें पुरो उडगास येता. तशींच आमी भगवद्गीतेच्या प्रोसेसान पळयल्यार अर्जुनूय तशी सांगता नष्टो मोहा स्मृतीर लब्धवा म्हूण की म्हगेल पुरा मोह नाश जावन म्हाका उडगास येयले रे देवा म्हूण बदसी सत्य कसं नाही म्हूण कसले की आमी लास्ट टायम डिस्कस केल्या म्हणकेची आमी शाश्वत जावन आशिल्लें देवालें वैकुंठ गोलोक वृंदावना देखून आमी शाश्वत जावन थंय आशिल्ले जीव जाल्यार आमी कशें की एक इच्छ पावन आमकांच कंट्रोलर जावका आमकां एन्जॉयर जावका त्या इच्छे निमित्त आमी हें ते वैकुंठा देखून हें कुंठांत येयली म्हळ्यार शाश्वत जावन आशिल्लें त्या देवा लोका देखून आमी हांगा दुःखालयम अशाश्वतम हांतू येवन आमी वी चोज टू बी इंडिपेंडंट की आमीची देवा विसरून आमगेलें कशें की जीवन करचें आमी प्रयत्न केले. आनी ते जीवन करता प्रयत्न करतना विंगड विंगड इच्छेता विंगड विंगड इच्छेत तपासा आनी ते विंगड विंगड इच्छेनी ना अनेक एक जीवन अनेक एक युनिफॉर्म आमी लास्ट टायम डिस्कस केलें की जेलांत विंगड विंगड युनिफॉर्म आसा तशी आनीक एक युनिफॉर्म्स घेता आसा ती कितली की कोणाक तूं म्हळ्यार कितले लक्ष कटल्यान करोडो कटल्यान आमगेलें जन्म जाल्ला की ऑलरेडी जाल्यार आमी आनीक 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 ट्राय करता ती पण शॉपिंग मॉलार ड्रेस सिलेक्ट करतना पळय आमी वता ती खंयचे एक ड्रेस सिलेक्ट करता चेंजींग रुमा वचून पळोवन घालून पळयता ती सम दिसता की ना म्हणून ना ना आय एम नॉट हॅपी आपास तशींच आमी हें संवसाराचें शॉपिंग मॉलांत तूं विंगड विंगड ड्रेस घाल न्हू चेंजींग रुमा वचून पळोवन पळोवन ना नॉट सॅटिस्फायड नेक्स्ट ड्रेस नॉट सॅटिस्फायड नेक्स्ट ड्रेस सो कितले की जन्म देखून आमी हें चेंजींग रुमा वता ती पळयता ती हॅपी ना ती आपास भायर येतात विंगड ड्रेस सिलेक्ट करता ती सो अशी करून आमगेलें जन्म वता आस जन्म वता आस म्हूण त्या पळयत. सो आमी ह्या शरिरांत आसा तेणी आमी पळयलें की आमी हे 3 प्रकार आसता सत्वगुण रजोगुण आनी तमोगुण हांतू बांदून आसा ती आनी आमी खंयचे प्रभावार आमगेले जन्म मुखार वता आसा काला प्रभावार आनी हें पुरा कसन कर्माच फल मेळचें चांग की वायट अशी ते म्हणटात पळय कसने कसने कोणी जावच ना इट इज हॅपनिंग अंडर वॉच कोणाल वॉच परमात्मा अनुमंता उपदृष्टा इज लायक अ न्यूट्रल जज कोणाल कसं डिझायर्स आसा कोणाल कसं कर्म आसा त्या लेकार ताका रिझल्ट्स मेळता वता आसा आनी आमी मागीर ह्या पॉयंट डिस्कस केलेलें आनी ह्या पॉयंटार डिस्कशन वय जालेलें सो आय विल इलॅबोरेट इट अ लिटल आमी थोडे आनी तूं टायम करुया बेसिकली 2 एक्स्ट्रीम पोझिशन घेवयात आमी ह्या विशयांत की ताका म्हणून भाग्यवाद आनी दैववाद पुरा जनाल नेचर विंगड आसा भाग्यवाद म्हळ्यार आमगेल भाग्य हांव करता ते वेस्टर्न फिलॉसॉफी जनरली ताचे पळयल्यार पुरे की आमी ट्राय करून आमी करता म्हूण देव आनी कसं न्ही आमगेले एफर्टान आमकां रिझल्ट मेळचे म्हूण भाग्यवाद आमी आमगेले भाग्य करचें म्हूण आनी ताचे एक्झॅक्टली ऑपोजीट दैववाद जावचें आशिल्लें जाता देवान सांगिल्लें जावचें न्हय म्हळ्यार अशें देवान सांगिल्लें जावचें वय मात तें एक सांगचें अशें आसा की आमी करून कांय प्रयोजन ना आमगेले एफर्ट घालून कांय प्रयोजन ना जावचें आशिल्लें जाता सो आमी पळयत खंयचेय सिच्युएशनांत तूं पुराय जन तांगेलें फ्री वील तांणी कसं करचें
खंयचे एक इव्हेंटान तूं पळयत आमी रिस्पॉन्स विंगड येता. पक्कन एक तुमी ट्रेनार ट्रॅव्हल करता ती आनी खंय तुमगे कंपार्टमेंटार दोग जाणां लढाई जाली. आता विंगड विंगड 50 जण आसा ती, पुरा जन पळय विंगड विंगड रिॲक्ट करतली. एकली पळोवन बसतली ती, एकली कोणी वचून मध्ये वचून त्या राबोवच्या ट्राय करतली, एकली खुशेर हासतली ती, एकली कोणाल की सायड घेवन तो वय लढाईत वतलो. म्हळ्यार आमी पळयता खंयच्या सिच्युएशनान तूं आमी कसं नेक्स्ट करतात ते आमगे हातांत आसा. ओके आमी कसं ते कर्म करता तें ताचे रिझल्ट आमकां रायट नाव मेळच ना खंयच्या विशयान तूं जाल्यारीची दॅट इज कॉन्ट्रिब्युटिंग टू अ फ्युचर. कसं नाही इन्स्टंट रिझल्ट मेळटा. तूं फकत रोडार वतना कोणाक लकयलें तो कोपून वापस फुडले तुमकां लकयतलो. इन्स्टंट रिझल्ट चिकेक एक पण थोडे डिलेड रिझल्ट मेळचे पुरो. म्हळ्यार आतां कंट्रोल जायना सी मस्त खाल्ली रात्री खावचे की ना 4 वंट्यान चेड खाल्लें रुचीयस म्हूण इमिजिएटली कसं नाही जातोय ना. मागीर नेक्स्ट डे पडटा दूख सुरू जावचे पुरो चिक्के डिलेड. आनीक चड डिलेड रिझल्ट म्हळ्यार सगळ्यां टायम वाजी न्ही आनी एग्जाम येयलें एग्जामांत बसून वाचूचें जायनी 3 म्हयने तक तर रिझल्ट येवचे पुरो फेल जाल्लो म्हूण आनीक चिके डिलेड. तशी आनीक चिके डिलेड म्हळ्यार एक एक पण तशी अशें पुरो की आनीक डिलेड म्हळ्यार ह्या जन्मांत न्ही नेक्स्ट जन्मांत मेळचे पुरो. अँड दॅट इज हाऊ इट एक्सप्लेन्स की एक एक जन गरीब जनांक गटगट जाता एक एक जनाक कांय करना सिवाय ताका हें मेळटा. आनी एक एक जन आमकां दिसचे पुरो की हो इतलो वायट मनुश्य आसा काय कॅरेक्टर जाल्यार हागेल्या कार आसा घर आसा इतलो व्हड आसा कसं केलें ना हागेले कर्मा लेकर ताका कांय केलो ना ना फूड कसं की एक चांग केलेलें तें मेळटा आसा. आतां तो कसं की करता आसा ताजी मुखार ताण भोगूंका म्हणल्यार खंडीत. सो हें कंटिन्युअस टायम लायन चलता आसा. सो हें भाग्यवाद आनी कर्मवादा डिस्कशनांत आमी पळयता की दोनीय रायट न्ही. आमी आमगेले कर्म करता आनी आमकां देवाल दय वय जावका. हाजें एक लायक एग्जाम्पल पळयल्यार आमी शेतकरी फार्मर जाले गद्द्या काम करतले फार्मर्स कोण आसतात तांणी ते दोनीय जावका तांकां तांणी तांगेलें तें काम करचें आशिल्लें गद्द कोसूचें बी घालचें तें करूं का तांणी अशें सांगूं जायना की दैववाद देवान पावस आयले तेन्ना जत्तलें म्हूण ना. तांणी तें गद्द कोसून तें घालना शिवाय पावस आयल्यार समज कांय जायच ना जाल्यार तांणी तें गद्द कोसून लायक करून बी घालना म्हळ्यार लायक चांग जावन बायल येवका म्हणून ना. देवाल इच्छा आसा तें देवाल पावस आयल्यार मात तें सो केन्नाय आमगेले कर्म आनी देवाल आशिर्वाद ओट्टू मेळ न्हू ताजे कशें की एक रिझल्ट मेळचें म्हूण पळयत. आमी पावस केन्ना येता ताका तें कंट्रोल करूं जायना तशींची आमी मस्त सगळ्यात आमगे लायफार सिच्युएशन्स आसता तेंची आमी कंट्रोल करूं जायना. आमी खंयच्या फॅमिलींत बॉर्न जाल्ला तें आमी कंट्रोल करूं जायना जाल्यार चंद करून राबचें तें आमगेल्या हातांत आसा. आमगेली कशी कॉम्प्लेक्शन आसा तें चेंज करूं जायच ना. आमगेलें कसं एक सायकोफिजिकल नेचर आसा तें चेंज करूं जायच ना. आमगेलें तोंड कशें आसा आमी पळोवचें का तें मे बी चेंज करूं जायच ना. जाल्यार आमी हांसून उलोयत की रोणसी उलोयत तें आमगेल्या हातांत आसा. कसं जालें की चंद कोन्न हांसून उलयल्यार कशी आसल्यार वय आकर्शक जाता कसलें की हो खुशेर उलयता. सो मस्त सगळे विशय आमगेल्या हातांत आसा. आनी कोणें एक पण पळोवचें छंद आसा जाल्यार म्हणटात पळय कोपूनशी असं तोंड तेन्ना कोणाक पळोवचें सम असल्यार वय आमी ताका एट्रॅक्टीव जायच ना आकर्शक जायच ना तें कसं तागेले स्वभावा निमित्त. सो आमी पळयता की डेस्टिनी ना आमी पळयता की सर्टन थिंग्स आर इन आवर हँड्स जाल्यारीची आमी पळयता की आमगेलें एटिट्यूड आनी आमगेलें खंयची लेकार आमी मुखार सयता ती त्या लेकारी म्हणून. सो ह्या पॉयंटार आमी चिके ड्वेल केलें कसलें की लास्ट टायम हाजेर चिके क्वेश्चन्स आसा सो फर्दर क्लॅरिटी आयली ताचेर. मागीर आमी हें पळयलें की आमगे जन्माचें हें म्हळ्यार आमी ह्युमन लायफ आमी मुखारसून कसं करूं येता म्हूण आनी हें रियली रॅर एक्चुली. आमी हें पुरो पळयल्यार एक्चुली मिराकलच इन अ वे की आमी असल पुरा विशय आउट कनेक्ट जावन आमकां ह्या पुरा विशय आयकुचें उलोवचें हें भगवत गितांनी मेळटा म्हूण कसलें की भगवत गितांतूच देवान सांगचें आसा बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानावान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिती स महात्मा सुदुर्लभ. सो एकदम दुर्लभ जावन आशिल्ले विशय की इतले पुरा जेन्ना तूं आमकां सांग एक देवाल विशय की इंट्रस्ट येवचें कनेक्ट जावचें कोणाल की आशिर्वादान
ते सुकृती म्हणचे ते म्हळ्यार कोणाल की दयेन जावच तें आमी कसं कोण ते जावचे न्ही कसले की पुरा देवाला अधीन आसा ती आणि कितली सकट आसा इंद्रगोप म्हळ्यार ते एकदम सान इन्सेक्ट आमी बॅक्टेरिया जो कसं म्हूण येता इंद्रगोप आणि स्वर्गार आयु इंद्र कितले जन आसत हे ब्रह्मांडांत कितले कोटी केटल्यान ब्रह्मांड आसा आणि कितले सकट म्हणटात पळय आत्म आसा काउंट करूं येता इवन उज्या भितरय बॅक्टेरिया आसा काय आणि ते सान बॅक्टेरिया वय स नमुन्या चेंजीस जाता ह्युमन बॉडी म्हणके म्हळ्यार जन्म जाता अवसूल पडटा देखून सल्पकेळ राबता ती चिके होड जाता ती मागीर चेडूं जाता ती हगूर ते बॉडी वता आनी लास्टारी ते मृत्यू येता सो ह्या 6 टायप्स ऑफ चेंजीस पुरा जनाल जाता सो मात आमी केन्ना देवा लोटकने चित्ता ती कितलें कसं कर्मा निमित्त आमकां कसं आसचें पुरो जाल्यार आमी केन्ना देवाला अधीन जातात हें भगवद्गीताचें नॉलेज आयकून देव आमकां पार करून वाट दाखयता म्हळ्यार तें खंडीत आणि ते इन्स्टंट अँड डिलेड रिॲक्शनान तो आमी आनीक एक विचार करचे खातीर आमगे महाभारत देखून पळयत की धृतराष्ट्र निमगेत खंय म्हगे लोटू इतलें कसलें जालें म्हळ्यार पुरो ताका 100 जन गेलीं न्हू तेन्ना कृष्ण सांगता खंय ताका की 50 जन्मा फुडें तुवें एक पक्षीक मारलेलें आनी ते पक्षीले 100 मोठे आशिल्ले चेडूं आशिल्ले ताजे भितर ते पुरा त्या पक्षील येद्राकचे जिवंत आसतनाच म्हणटात पळय तूं ते 100 मोठे जळोवन ते 100 चेडूआंक म्हणटात पळय त्या पक्षीले मान सोडलें म्हूण ताचे खातीर तुगेल दोळे येद्रात 100 पक्षी तुगेल 100 चेडूं जालें मृत्यू जाली तेन्ना धृतराष्ट्र निमगेत के 50 जन्मा खातीर हांव कसले राखू खराबलें म्हूण कुठले म्हाका नेक्स्ट जन्मान तूं म्हाका भोगूं जायनाशिल्लें ना ताणें सांगलें की एक पुत्र प्राप्ती एक चेडूआ खातीर कितलें पुण्य संपादन करता ताका तूं 50 जन्म घेवन तें पुण्य संपादन केल्लें त्या पुण्य संपादनान तूं ते 100 चेडूं जालीं ती आनी ते 100 चेडूं जाल सुद्दां त्या 50 जन्मा फुडें ते कर्म भोगचेक आत्तां तूं तयार जालो म्हूण तशी आनी पुरा जन तांगेल कर्म तांणी भोगूंक आमी शेअर करचें जायना वाल्मिकी मुनीलें आसा तें एक काणी नारद मुनीन ताका निमगोवचें आसा की तुगेली फॅमिली निमगी की तांणी तुगेलें म्हणटात पळय इतलें पुरा तूं हें करतास प्राण्याक मारचें ताजी पापकर्म तांणी घेतली ताका उत्तर मेळना तें सो आमी पळयत की अशी आसता ती जाल्यार ही आनीक एक विशय म्हळ्यार लास्ट टायम निमगेलें की कर्माचे आमी आसवा म्हूण आतां देवाक कसले रुल्स न्हू देवाक सांगचें म्हळ्यार ऑमनिसियन्स म्हळ्यार ताका देवाक कसले गोत्ता म्हूण ना विशय पुरा गुत्त देवाक आनी देव एट द सेम टायम ऑमनीपोटंट वय आसा ऑमनीपोटंट म्हळ्यार तागेल्या पुरा करची शक्ती आसा ताका कसले साथ दिना म्हणूय ना सो जनरली कोणाक तुमगेले विशय पुरा गोत्त आसल्यार आनी तो इतलो पॉवरफुल आसा की ताका कसन जावं ताय करूं येता तेन्ना कसन करता जनरली एक्सप्लॉयट करतात न्हू ताची एडवांटेज घेतलींची जाल्यार देव ऑमनिसियंट आनी ऑमनिपोटंट मात न्ही देव ऑमनी बेलोवंट म्हणून आसा ऑमनी बेलोवंट म्हळ्यार करुणा सिंधू तो म्हळ्यार तो केन्नाय तयार आसता तागेले दय दिवचे खातीर ताका आमी केन्नाय केवें मुखार सून भक्ती करता ती देव आमकां नेक्स्ट स्टेप मुखार सून वचे खातीर वाट दाखोवन दिता म्हळ्यार खंडिताची सो आमी हें पळयत हें इम्पॉर्टंट फिलॉसॉफी भगवद्गीताचें हाचेर आमकां कळटा की आमी एकदम आमगेले सिच्युएशन लायफान कसं आसा पळय ताचे खातीर आमी जबाबदारी घेवका रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवका आमगेल्या किनी कोणेची कंपॅरिजन करची न्ही की आमगेल्या किना कोणी चिके बेटर आसत की और आमगेल्या किना कोणी आमगेले तितले कोणी समनात की हे पॉयंट न्ही आमी आमगेले म्हणटात पळय जजमेंटल करचें न्ही कोणाल खंयची कर्मा लेकार कोणाल खंयची परिस्थिती आसा कोणाल कसन जाता तें आमकां जज करचें जायना आमी फकने कोणाले विशयी कसं आयकून आमी आमगेले जजमेंट पास केल्यार तें सम न्ही कोणाल खंयची परिस्थिती आसा कसं कसं भोगता आसा कोणाल लायफाक कसं जाता आमी जजमेंटल जावच बंद करता सो आमी कोण कसं कर्म करता कोणाल कसं आसत आमगे कर्म न्ही आमी विंगड जनाल कर्म आनी जजमेंटा वयर
जज ताजे वचनाचे आम्ही खंयचे स्ट्रेस दिवका खंयचे विशयार चड जबाबदारी घेवका आमगेल धर्मा विशीं हाचे वयर फोकस केल्यार खंडिताची आमकां कसं जावं आता एक एक पंत जायना अशें दिसता वा कसं जायनातल्यार आमकां देवाल वयर विश्वास आसूं का की हें कसं की म्हगेल मन आशिल्लें जायनी हो विशय ताची मागशी कसं की एक चांग आसा देवाल मनाक देवाक मुखार सोडून कसं जात तें कोत्तस तर तशी एक आमी एक स्वभाव घेवन ते एटिट्यूड घेतल्यार तेतना आमी ते चांग रुपारी मुखार एक स्टेबल जावन एक जीवन करूं येता आमगेल मनांत केन्नाय म्हणटात पळय कसले एक करंट सिच्युएशनांत आमकां कसलें दुख्ख आसल्यार ते आमी म्हणटात पळय इटर्नलायज करता ती आमकां कशें दिसता त्या क्षणांतू की हें आतां फॉर शाश्वत जावन अशी जी आमगेली परिस्थिती म्हूण न्हय चेंज जाता न्हू चेंज जाता सो अशी ते सिरिनिटी प्रेयर्स जाय पळय की देवा म्हाका कसं कंट्रोल करूं जाता ते करची शक्ती दी म्हाका कसं ते कंट्रोल करूं जायना म्हगेल्या हाता भायर आसा ते सहन करची शक्ती दी आणि ह्या दोन विशयान तूं अंतर कसं आसा त्या मनावर तसं बुद्धी दी म्हणून हें एक अशी एक प्रार्थना करून न्हू तेन्ना एक आमगेल्यान तूं एक इनर स्टेबिलिटी येता म्हणटात पळय खंयच्या एक परिस्थितीन तूं मुखारसून कसं करचें नेक्स्ट स्टेप कसं करचें तशी आमी एक शांत रुपारी मनावर येता सो हें अकर्माचे विशय आसतना हें कसं नासतलें पावून कसं जालें की हें अकर्माचे कन्सेप्ट म्हळ्यार की आमी फुडेंचे विशयाचे तेजे कर्माच देखून आमी फ्री जावच तसलें कर्म आमगेलें वचित आसलें आनी मुखारसून आमी कशें नवें कर्म खंयच्यान आमकां भोगूंक पडटलें तें करना ती आतां पुरा धर्मांतूय कसं कॉन्सेप्ट सचीची ह्या कर्माचे क्रिश्चियनिटीन फॉर एक्झाम्पल ते अटोनमेंट आसतलें प्राश्चित करचें की केल्लें वचून चर्चा वचून सांगचें की अशी अशी जाली चूक जाली आनी करना अशी तशी म्हूण जाल्यार ते प्राश्चित करतरी आमी मस्तपंत पळयता ती की ती कसं एक म्हणटात पळय ती एक इच्छवचना म्हूण खंडिताची सो हें कर्माची फिलॉसॉफी कसं आमी ताजे विशय आनीक एक पळोवया आतां एक एग्जाम्पल पळोवपाक जाल्यार अ, एक सैनीक जावन आसा आनी तो आर्मी काम करता आनी तो युद्धा वताना ताका कितलींय जेन्ना तो शत्रू लढाई करतना 25-30 जणां मारता तो आनी ताका म्हणटात पळय ताका ताका सन्मान करतात ते तागेले हाजे खातीर वीरता खातीर मातली मात्र तोच मनुष्य केन्ना तो रजेर गांवां येता आनी तागेले बगलेन राबतले नेबरा लोटू लढाई जाता आनी तेन्ना तो ताका तागेले गन घेवन ताका मारता तेन्ना कशें जातलें तागेलो लोटू जस्ट एक थिंक करया ती आर्मी पर्सन तो तसं की एक लढाई जाली रजेर आयिल्ले तेन्ना आनी ताणें मारलें आतां स्वल्प काळ फुडें तागेलो सन्मान जाल्लो आसा ताणें युद्धांत तुका 20 जणां मारली शत्रूले म्हणून सो लेट्स से 2 मिनटां खातीर एक ओपन सेशन घेवया की आतां तागेलो लोट कसं जातलें ताका पनिशमेंट मेळटलें की ताणें तागेल्या गांवांत तागेले नेबरा मारले की गव्हर्मेंट सांगतलें की तें आर्मीचे तो म्हूण ताका ताका कांय पनिशमेंट ना म्हूण पनिशमेंट मेळटा जाल्यार आमी सांगया येस म्हूण शिक्षा मेळटली म्हूण सांगिल्लें आसा करेक्ट येस ओके येस सो ऍब्सोल्युटली पुरा म्हळ्यार पुरा जेन्ना एकदम क्लियर आन्सर आसा की खंडित ताका मेळटलें म्हूण कसं लायक अशी पळयल्यार भायचे दृश्टीन पळयल्यार थंय ताण मारला हांगाय मारला एक पंता मारतना ताका सन्मान मेळ्ळो एक पंता मारतना ताका शिक्षा दिवपाक हें कसं लायक कसं लायक की ताचें इंटेन्शन कसं नाशिल्लें ताची मातशी कारण कसं नाशिल्लें तें करतना तेच निमित्त ताका सन्मान मेळ्ळो और ताका शिक्षा मेळ्ळी तशींची आमी कसं आमच्या जिवनांत केन्ना करता ती त्या देवाल इंट्रस्ट देवाल भक्तिमयी त्या भावान त्या कसं की करता ती तेन्ना आमी ते आर्मीच पर्सन पळय तो सुरयपंत ताणें मारतना त्या गव्हर्मेंटल ऑथॉरिटीन देशा खातीर सेवे भावान इंटेन्शनान ताणें तागेलें मारल्याचें काम केलेलें पर्सनल सॅटिस्फॅक्शना खातीर न्हय तशींच आमकां केन्ना गीता ज्ञानान मेळ न्हू आमी कसं आमगेली दिनचर्या आसता आमी कसं करच्यो ते एक्टिविटीज आसता ते आमी देवाल वटू कनेक्ट करून न्हू ते सेवा भावांत आमी केन्ना करता ती तेन्ना ते अकर्म म्हूण जाता
तेन्ना कसं नाही ताजें हें तांतू जावचें म्हळ्यार देवाल मन आनी आनी आमगे भक्ती अभिवृद्धी जावचे सोडे तांतू कसं नाही एक चुकून ताजे निमित्त आमकां भोगूंक तशें आसन कसं जालें की आमकां नुतं बशें येतवे कृष्णाने भगवत गीता सांगचे आसा नुतं बशें जायना म्हणून इवन व्हड व्हड योगी अशे पुरोक आनी नुतं बसून तांणी कसं नाही ज्ञाना बशा पुरोती जे तांगेल मनांत कसं नाही पुणी जत्ता आसता कसं की इच्छास्वय न्हय सो कृष्ण सांगता की नुतं बशें जायना आणि कांय करनाशिबा शिवाय कसं की एक चॉईस न्हय म्हळ्यार कांय करनाशिबा शिवाय कसं की तुम्ही डिसिजन घेतला की करू नजे म्हणून सो कसन केल्यार आम कसं पुणी करतात सो ताकाच देवान त्या भगवद्गीतेन तू सांगचे असं यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौंतेय मुक्त संघ समाचार म्हळ्यार तें कसन आमी देवाल खातीर कार्यांतू यज्ञा भावारी आमी कसन देवा आहुती दिवन म्हळ्यार आमगे कसन करची कार देवाल उडगास करून करता ती तेन्ना आमकां तांतू दुखून आमी वयर पडटा ती आतां एक सांज चडलू एक पंता एक मनीस कोणके हॉटेला वता खंय तेन्ना एक चेल्लो येवन थंय तो एक कसं की ऑर्डर करता तागेल्या येद्रा बशील टेबलान तूं एक कोणके चेल्लो ऑर्डर करता आनी तेन्ना ಸ್ವಲ್ಪ तो चेडू कसं की खावन सीधा बात करतके म्हळ्यार कांय दुड्ड आनी दिना तेन्ना ताका दिसता की हो हे हॉटेलांत तूं म्हळ्यार अशी खावन सीधा वचचें दिसता म्हळ्यार हांगेल कसं की ना म्हूण ताका हो कोण आसा पळय तो लेखता की हांवें कसलें दुड्ड भरता ताणें भरनी हांवें भरना तेन्ना ताका आपयतात की ना 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 दुड्ड भरका तुगेलें बिल्ल घे म्हणून ज्वेलरीची तो म्हणटा की मागीर तो कसले गेलो ना तो हॉटेला मालक पुतू तो म्हणून ताण दिवका म्हूण ना बिल्ल म्हणून सो आमी कसं ऍक्टिव्हिटीज करतात पळय ते कर्मा फल म्हळ्यार ते बिल्ला म्हणकेची म्हूण जाल्यार आमी केन्ना हे जगत्याच मालक कोण आसा ओनरू तागे लोट कनेक्ट जातात आमी तेन्ना तो आमगेले खातीर रूल चेंज करचे तागेले ते कॅपॅसिटी आसा तेन्ना आमी बिल्ल भरका म्हूण ना आमी कसं नाही भायची दृश्टीन पळोवच्या पुरो ती सामान्य जावन ऍक्टिव्हिटीज करच्या पुरो ती गृहिणी जावन अशें पुरो प्रोफेशनांत अशें पुरो बिझनेसांत अशें पुरो ती जाल्यार आमी बिल्ल भरका म्हूण ना कसं जालें की आमी ते जगत्याच कोण ओनर आसा तागेले सेवा भावान तूं आमी कनेक्ट जावन ऍक्टिव्हिटी करता आसा ती सो त्या प्रकारारी आमी पळयत ह्या कर्माच फिल्म आणि आनीक एक एग्जाम्पल पळोवपाक जाल्यार एक मनुष्य आशिल्लो तागेले एक प्रॉपर्टी आशिल्ली बंगलोनी आशिल्लो आनी तो एकदम स्ट्रिक्ट आशिल्लो तागेले पागरार आनी कसं नाही बरोवचें ना आनी आनी इतले स्ट्रिक्ट आशिल्लो की तो बड्डे घेवन कोणी चेडूवान कसं नाही पక్కనే चुकून कसं नाही गिचिल्यार जो बड्डेर मारत आशिल्लो की तो तेन्ना एक चेलो सांगता की हांव तुका अशी एक चेलो सांगता हांव चॅलेंज करता म्हूण हांव बरयता आनी तो म्हाका मारच ना म्हूण मार्च नाची सोडणी अशी जावचे साध्य आसा की तो म्हाका खुशेल कसं नाही बक्षीस दिवचे पुरो ताका विंगड चेडू म्हणटात की आमी इतले काळ लोकून ह्या वाठारार राबता ती एक पंता वयशी जायनी तो इतलो कोपिश्ट आसतो कसं पुणी चुकून केल्या हांवें मारूंक येत तो म्हणून वय वे ना म्हण तो सांगता की येता म्हूण तो पेंटा डब्ब घेत काय आनी कसं की बरयत काय आनी पुरा चेडू धूर निप्पोन राबून भिवन पडयतात की आत्ता पळय हाका सम्म मारू वस्ताणे म्हणून ताणें बरयलें न्हू कसं की तागेले पागरारी तेन्ना भायर येताना तांणी पळयतात की आतां मारतलो उलटा आतां खुशेर तागेले माथ्यार हात परसून ताका कसं की एक चॉकलेट दिता तेन्ना चेडूं पुरो सरप्रायज जातात की हें कसं बाबा आमी फूड दखून कसं चुकून कसं जाल्यार आमकां तो मारूं येता आशिल्लो आनी तुका चॉकलेट दिली वता कुशेरी कसं बरयलें तुवें म्हणून थंय ताणें बरयलें की ह्या पागरारी कसं बरोवचें नज म्हणून हाचेर कसं तुमी बरयल्यार स्टिक नो बिल तुमकां पनिशमेंट मेळटलें म्हणून अशी कोण तांणी छंद करून बरयलें सो आमी तेंच म्हळ्यार आमी कसं ऍक्टिव्हिटी करता ती त्या देवाले धर्मा लेकार केन्ना करता ती ताची परिणाम विंगड आसता म्हणून सामान्य म्हणके न्ही म्हणून आमी केन्ना आमगेले विशय आसा देवान आमकां कसन भाग्यांत आमगेले दिल्लेले आसा ते छंद करून आमी एज अ ट्रस्टी आतां खंयच्या बँकान तूं कॅशियर आसल्यार तुमी पळोव येता की तो लक्ष कटल्यान कॅशियर तो ते काउंट करतलो की डिपॉझिट विड्रॉल डिपॉझिट तुमी त्या काउंटरार गेल्यार पळयल्यार लक्ष कटल्यान दुड्ड तागेले आसा जाल्यार तो इतले लक्ष कटल्यान दुड्ड तागेले आसा म्हूण तें तागेले म्हूण लेखता तो सिकाण दुखून रात्री तें लक्ष कटल्यान काउंटींग करचें पुरो तशींच आमी हें केन्ना जगत्यांत आसता ती आनी आमकां हें मनांत आसता की आमगेले परिवार असो आमगेले कसं टॅलंट आसा
आमगेले कसं रिसोर्सीस आसा हें पुरो आमकां देवान दिलेलें तेन्ना आमगेलें तें मायंडसेट कशें जाता ट्रस्टीशिपाचें कसं की देवाल देन मेळिल्लें आमकां हें चांग रुपार उपयोग करपाक आनी आमकां हें आमगेलें म्हूण दिसना सो त्या लेखारी आमी हे विशय पळयत सो केन्ना आमी एक प्रकार एक जीवन भगवद्गीता सिद्धांतान आमी मुखार सून करता ती ताका अकर्म म्हूण येता म्हूण सांगयता सो ह्या कर्माचे विशय आमी अशें आसत की फुडेंच कशें कर्म आसा ते भोगचे आसा टायम वता आनी मुखार सून कसनय आमी असल कर्म करना ती तेंच्यांत आमकां संवसारांत पुनर्जन्म घेवका पडटलें ताका अकर्म म्हणचें म्हळ्यार एक्ट इन सच अ वे आनी आमी केन्ना देवाल ಒಟ್ಟು कनेक्ट जाता ती कशें एक लोखंडाचें सळ आसल्यार ते उज्या घाल्यार हुनी जाता री त्या उज्या अग्नी म्हणकेच तें हुन आसता जोडोशें जाता ताचें ना तशींची आमी केन्ना देवाल कनेक्टेड जाल्यार आमकां एक असलें एक रिएक्शन जायना म्हणून सो आमगेले लायफ कशी आमी भगवद्गीतान लीड करता वता ती आमगेले ते कर्माच तें आस पळय डिपॉझिट उणी जाता वता ते फुडें काळाचे जनाक गोत आसतलें की ಸ್ವಲ್ಪ आत्तां तर ना तें फुडें ते कॅसेट प्लेयर आनी म्हूण आसता आशिल्लें ते टेप रेकॉर्डराक घालसिता तातूंत भितर एक रील घुंवत आशिल्लें तें आनी तें कॅसेट पडटा चडटा एक सायडाचें रील चड जाता आशिल्लें आनी आनीक सायडाचें रील उणी जाता आशिल्लें म्हणजे तें मुखार वता 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 आनीक सायड मागीर ताका गुंडोवन तें ए सायड आशिल्लें बी सायड घालता तें टेप रेकॉर्डरांत फुडेंच आशिल्लें तशींच आमी पळयता कोण भक्तींत आसता ती तांगेले ते कर्म उणी जाता वता म्हूण आनी आनीक म्हणटात पळय उण जाता वता वेरेज कोण हे भक्तींत ना ती आनी कसन कसन हें कोर न्हू तांगेलें म्हूण लेखून कशें कितें करता आसता ती तांगेले ते कर्म एक्चुली चड जाता वता सो तशी आमी एग्जाम्पल पळयत सो मागीर एक क्वेश्चन अशें पुरो की हें कशी मागीर आमकां एक एक पंथाक दिसता की हें जाता हें आमगेले लेखार जाता एक पंथा जायना आमी तांचे तावड सांगले आमकां ते विश्वास दवरता की देव आमगेले खातीर आध्यात्मीक उन्नती खातीर आम कसन जावक आमगेले जिवनांतू त्या परिस्थिती देव आमगेले खातीर निर्माण करता ते आमकां प्लॅन देवान कसं ना म्हूण कळच ना आमगेले मनांतू कितले आमकां विचार करची शक्ती आसा आनी देवाल प्लॅना मध्ये ते कसं जावचें आसा तें आमकां गोतना त्यांची देवाल वेरी विश्वासू म्हूण सांगितलं सो आमी म्हणटात पळय चमकता वताना देव आमगेले फाटी बला आसता म्हूण अशें एक पंथा डामार आशिल्ल्या रोडार आमी म्हणटात पळय ते चार्ली चॅप्लिन पिक्चरांत तरी आसता तो चिपकत तागेले पांय चिपकून वता चमकता वताना मुखार वचचें जायना सो तशींची म्हणटात पळय आमी हे जिवनांतू भगवद्गीता सोण असल्यार आमगेले पांय खंय खंय सिरकून बसता आनी आमकां कसन कसन कर्मा फल मेळटा त्या लेखार आमी पळयत सो आमी एक प्रकारार हे अशी एक मनोभावन आसूं का की आमगेले कसन ना ताजे विशय लेखून तें ना आमगेले तें ना आमगेले तशी लेखची न्ही मात भगवद्गीतेन तशें आसा की आमगेले कसन आस ते देवाल दयेन आमकां मेळना आनी हेंच कसन की आमकां जावक आशिल्लें देवान दिलेलें आमगेले आध्यात्मीक उन्नती जावचे खातीर म्हूण तें एक मनोभावना अशें सो हें कन्सेप्ट ऑफ हें अकर्म तें आमी पळयलें मागीर देव भगवद्गीतेंत आमी पळयता की योगा वय विंगड विंगड अकर्म म्हळ्यार योगची तपस्यो भी दिखो योगी ज्ञानीभ्योपि मतोधिकः कर्मीभ्याश्चादिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुनम देवान सांगचें आसा की तपस्या ज्ञान कर्म हे विंगड विंगड मार्ग आसा जाल्यार तूं योगी जावका म्हूण योगा म्हळ्यार कशें न्ही युज्य धातू दोखून टू कनेक्ट सो खंयच्या प्रोसेसान आमी देवा वटू कनेक्ट जातात पळय तें योगा म्हणचें म्हूण आतां जनरली मोस्टली पण जेन्ना योगा म्हळ्यार कसं एक प्रकाराचें एक्सरसायज म्हूण चड चड दिसचें पुरो जाल्यार कोण त्या एक्सरसायजान तूं विख्यात जावन आशिल्लो BKS अयंगर ताणें वर्ल्डान पुरा अशी पॉप्युलरायज केलें योगा तागेले निमित्त सगळे पाश्चात्य देशांत ते एक्सरसायज करचे फील जालें ना जाल्यार ताणें सांगचें आशिल्लें हें फिजिकल एक्सरसायज एक ते सान विशय मात जेवन ते योगा करचे विशय म्हळ्यार देवा लोटू कनेक्ट जावचे खातीर कसं की आत्म केन्ना तें देवा लोटू कनेक्ट जायना
तें कसने त्या परिस्थिती भायल्यान निर्माण जाल्ल्यार वय तें ಸ್ವಲ್ಪ काळा खातीर आसचें पुरो मात तें सूख ना तें मासोळी उदका भायर दोकून आयल्यार ताका कसले पूण लायक लायक वस्तू खावचे दिल्यार वय खुशेर आसतल वय ना ताका उदका भितरय आसूं सो आमी केन्ना तें आमगेल्या आत्माक तें आध्यात्मीक जावन अशें वातावरण आमकां दिना ती तें एक सॅटिस्फॅक्शन ना कसलेय पूण आमी देवाले अंश वय जाल्यार देवाले अंश केन्ना सॅटिस्फायड आसता केन्ना आमी तें देवा कनेक्टेड आसता ती आमगेले केसाचे और हाताचे कितले व्हॅल्यू अशें पुरो लक्ष घातल्यान दिल्यार वय आमगेले हाता बोट हाजी कितले व्हॅल्यू आसा जाल्यार त्यांची कट्ट जावन ते तोगू पडल्यार और ताजे कनेक्टेड आसतना मात व्हॅल्यू ताका सो आमगेलें कनेक्शन ओरिजिनल कनेक्शन आत्माचें आनी परमात्मालें आसता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी केन्नाय कनेक्ट करचे खातीर कसले एक प्रोसेस आसता वय न्हू आतां आमी कनेक्ट करता जाल्यार सांगतात न्हू फोन करी और व्हॉट्सॅपार उलय और आमी बदल जावन फिजिकली वचून कोणाक मेळ्ळी तशींच देवा लोट कनेक्ट करचेक 4 रुपारी 5 रुपार ते योगा आसा तें विवर्सून आनी मातसो सगळे विशय उलयता म्हळ्यार ती आमी केन्ना आमगेली इंद्रिय हात पाय आमी ताजेन देवाल सेव करता ती म्हणटात पळय आमगेले कसं कितें एक प्रकार म्हणून येता की आमगेले कसं कर्म आसता ताजेन कनेक्ट करूं वता ते कर्मयोग ज्ञान योग म्हळ्यार आमी केन्ना केन्ना आमगेले बुद्धी यूज करून देवाल कनेक्ट करूं वता ती इंटेलिजन्स यूज करून तें हें मागीर ध्यान योग आनी अष्टांग योग ताका कोण येता आमी मनाक कनेक्ट करचें देवालोट तें ध्यानान अष्टांग योगाचें तें पतंजली योगसूत्रांत तशें तें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधी ते अष्टांग 8 स्टेप्स जाल्यार आमी पळयत की भक्तीन तूं हे तिन्ही वस्तू येता म्हूण सांगीत फॉर एग्जाम्पल आतां आमी अशी पळयत की कोणाले विशयी प्रीती असल्यार ताजे विशय पुरो आमकां कळटा फॉर एग्जाम्पल कोणी क्रिकेट फॅन आसा आनी ताका सचिन तेंडुलकराल फॅन तो कसं कळटलो ताका ते सचिन तेंडुलकर फॅन म्हणून सचिन तेंडुलकर विशय कसन तें नॉलेज आसा तें हांवें घेतलो तो कसन तागेले इंटेलिजन्स यूज करून तो कशी बॅटिंग करता ते कसं करता त्या पुरा वय ताका मेळटलें क्रिकेटा विशय नॉलेज कळटलें तशींच आमी केन्ना भक्ती ओटू देवा ओट कनेक्ट करता ती तेन्ना देवाल विशय ज्ञान देवाल विशय कशें सेव करचें तें पुरो ऑटोमॅटिकली ताजे भितर येता म्हूण केन्ना आमी खंयचे एक प्रकारे खंयचे एक म्युजिकल इन्स्टिट्यूट ऑफ म्युजीक हृदयपूर्वक जेवन आमकां लायक जाता तेन्ना आमी ताजे विशय ऑटोमॅटिकली आमकां तातूंत टायम दिवचेक लायक जातलें तशींच हें योगा एक लॅडर आसा की आमी पळयता की सुर्य आमी अशें पुरो की कर्मकांड म्हळ्यार कशें देवाल ओटू कनेक्टेड ना जाल्यार आमी कर्म योग करतात म्हळ्यार तें निश्काम कर्म करतात म्हळ्यार आमी कशें की कर्माचें फल आसा पळय ते कसंय आमी इच्छा पावना की अशी फल येवका म्हणून आनी ताजेन आमी देवाल सेवे उपयोग करतात ज्ञान योगांतू आमी तें पुरा म्हणटा पळय स्टेप बाय स्टेप जाल्यार भक्ती योगाचें म्हळ्यार देवान सांगचें आसा की भक्तीचे विशय नॉलेज 9व्या अध्यायांतू राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अवयवम केवल आनंद कंद म्हणजे हें भक्तीची प्रोसेस अशी आसा की हांतू स्टेपांतू एवरी स्टेपांतू प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम आनी खंयची योगी बेस्ट हे पुरा कर्मयोगी ज्ञान योगी हे पुरा योगी आसत न्हय तातूंत भगवद्गीतेंतू देव सांगता योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतर आत्मन श्रद्धावां भजते यो मां स मे युक्त तमो मतः कोण श्रद्धेन मेगेले वर्शिप करता भजते यो मां तो मेगेलो तो पुरा योगिनाम अपि सर्वेषां आनी देवान मागीर मुखार सांगचें आसा की कोण देवाल प्रितीच्यो कारण देवाल पुरो कशी चड कनेक्टेड कोण आसा योगा म्हळ्यार कनेक्ट करचे खातीर न्हय देवान सांगचें आसा मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम ए वैश्यसी युक्तैवम आत्मनाम मत्परायणम कोण मेगेल विशय थिंक करता मेगेल भक्ती करता नमस्कार करता आनी तागेले इंद्रियान मेगेल सेव करता
तो श्रेष्ठ म्हणून. सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. सो देव मस्त सकट आमकां चॉयस दिता कशी एक पण तांची क्लास चलता कोणी कॅरियर कावन्सिलर घेतल्यार तो सांगतलो हा आर्ट घेवेत तुवें कॉमर्स घेवेत सायन्स घेवेत आनी मागीर ते आमगेले वयर आसा कशें चूज करचें. तशींची भगवद्गीतेन देव एक प्रकारारी विंगड विंगड वाट दाखोवन दिता आनी तुमगेली चॉयस म्हूण. जल्यारीची आमी पळयत देवान सांगचें आसा खंयचे एक विशय तुमकां सांगता ना कोणी सांगल्यार की हे 2-3 विशय आसा हे 2-3 विशय केल्यार तुगेलें काम जातलें जाल्यार मेगेल लेखारी हो विशय अशी केल्यार हें चिके सुलभ म्हूण देवान सांगचेंच भगवद्गीतेंतून भक्ती योगा खातीर सुलभम म्हूण. म्हळ्यार देवान इनडायरेक्टली देवान सांगचें आसा हेंची सिलेक्ट केल्यार बेस्ट म्हूण. कसले की तो पुरो आसा ज्ञान योगाचे विंगड विंगड योगाचे पुरा विशय आसा. कशी एक 100 रुपये नोटाची एक व्हॅल्यू आसा 500 रुपया नोटाची एक व्हॅल्यू आसा जल्यारीची नाही 50 रुपयाचे 100 रुपयाचे आणि एक 500 रुपये असल्या बरोबर 500 रुपये व्हॅल्यू भितर 100चे नोटाचे व्हॅल्यू आसा 50चे व्हॅल्यू आणि चड असतात तू. सो त्याच लेखारी भक्ती योगान तू ज्ञान योगा मेळची बेनिफिट कर्मयोगा मेळची बेनिफिट पुरो आसा आणि ताजे किना चडय आसा. आणि आम्ही पळयत की देवानची वेदव्यासानची कोणे पुरा सृष्टी निर्माण केला तांनीच हें पुरापशी सर्वश्रेष्ठ म्हणून सांगलां जाल्यार तांतो आमकां कांय संशय आसूं काय म्हणून हांव पळयत. आणि भक्ती ह्या कर्मा पाक म्हळ्यार एक एक पंत चिक्के मिसगिविंग्स आसता की आध्यात्मिक जिवनांत गेल्यार कसं सोडकावे कसं की आमकां लायक जाता तशें कसं की करचें तें पुरो सोडकावे खावची पिवची चेंज जातवे हें जातवे अशी ह्या पुरो आमी प्रॅक्टिकल एस्पेक्ट्स थोडे डिस्कस करूया आयचे फाल्यां सेशनांत जाल्यार सिद्धांत रुपार आमी मना व्हरून घेवका की भक्ती म्हळ्यार सोडची विशय न्ही अबॅन्डन करचें न्ही मात एडॅप्ट करचें. आमगेले कसं सगळं टॅलंट आसा खाली आमी ते चॅनलायज करता देवाल खातीर कसलें की हें पुरा कसं कसं आमगेलें टॅलंट आसा तें बाय इट सेल्फ आमकां सॅटिस्फॅक्शन दिवचें जायना. ते अशी केन्नाय यूज करचें एक्झाम्पल आसता की मस्त सकट झिरोज आसल्यार झिरोच कांय व्हॅल्यू ना जाल्यार ताजी मागशी 1 नासल्यार ताजे मुखार कितले झिरो घालता ती 1000 आशिल्ली 10,000 जातलें 10,000 आशिल्ली 1,00,000 जातलें. सो आमगेल्या कितली टॅलंट आसा ते एक देवाल ओटू ते कनेक्ट करून आमी ते सेवा रुपार करतना तें आमकां ताजी व्हॅल्यू एकदम आमगे लायफांत मेळटा. जाल्यार की पुरा जनाक खंयचे एक विशयान तूं देवा विशयी आकर्शण जावचें पुरो कोणाक स्तोत्र वाजोवचें लायक जावचें पुरो कोणाक ध्येयन करचें पारायण करचें लायक जावचें पुरो कोणाक फूल घालतुचें लायक जावचें पुरो कोणाक एक भजन म्हणचें लायक जावचें पुरो पुरा जनाल एक स्पेशल उद्दीपन म्हूण आसता खंयच्यान तांणी एट्रॅक्ट जाता ती और ताजेन तांकां म्हणटात पळय भार एक नमुने तांकां आकर्शीत जाता त्या वासन तो खंयचे आमकां विशयान अट्रॅक्शन आसा खंयचे आमगेले नॅचरली आमगेले टॅलंट आसा ते आमी देवालो कनेक्ट केल्यार दॅट इज इट. तुमी कसं गिव अप करता म्हूण ना तुमगेले टॅलंट आसा तुमी कसं एन्जॉय करता ती त्यांची देवाल कनेक्ट केल्यार ते जाता म्हूण. सो भक्ती योगा म्हळ्यार कशें सबट्रॅक्ट करचें न्ही आमगे लायफान खाली कृष्णाक कृष्णाल एडिशन करचें सबस्ट्रॅक्शनार वयर चड एम्फसिस ना खाली कृष्णाक एडिशन करचें आनी आमी प्रायोरिटायज करचें की आमी कसं करतात लायफान तांतू कृष्णाल खातीर ते प्रायोरिटी. सो कसं सोडका म्हूण ना सोडका जाल्यार एक विशय अहंकार सोडका आम्हीच होड आम्हीच सांगल्या म्हणजे जाऊ का तशी नाही देवाल. सो सोडका जाल्यार एक अहंकार सोडयत बाकी कसं नाही सोडका म्हणून फ्लेक्सिबल ऑल्सो म्हळ्यार विंगड पुरा त्या योगा पळय ते अष्टांग योग ह्या पुरा मस्त काय ज्ञाना मार्ग आसता जाल्यार ते बारीक कश्ट तांतूय अशी न्ही की कोणाक सक्सेस मेळ्ळी और तांकां त्या पथार वचून देवाक प्राप्त करणी तांणी अशी ना विंगड पथान वचूनय जेन्ना तो आध्यात्मिक उन्नती जालेलो आसा जाल्यार ते भारी कश्ट आसा. आणि म्हणटात पळय ते पुरा जना करचे साध्य न्हू मस्त सकळ जीवन म्हणटात पळय की संन्यासी जावन ब्रह्मचारी जावन मस्त सकळ जना तशें त्या लेखारी करता ती जाल्यार ते पुरा जनान करचे साध्य आसवे ना. जाल्यारीची आमी आमगेल लेखारी आमगेल संस्कृती आमगेल धर्माचे खातीर आमी आमगेल लेखार आमी करूं येता म्हणटात पळय आमी कशी हे कोण संन्यासी जावन ब्रह्मचारी जावन मस्त जन आसतात तांणी
म्हणटात पळय एक रेकारी आर्मी जॉइन केले काय म्हणटा तांकां कल्चर प्रोटेक्ट करचें आनी तांगेलें सगळें जीवन दिता ती जाल्यार आमी गृहस्थ जावन आमगेली खंयची परिस्थिती आमी आमगेले लेखारी वॉरियर्स जावन आमी आमगेली संस्कृती सनातन संस्कृतीक रक्षण करूं येता म्हणून जाल्यार की खंयच्याय परिस्थितींत केन्नाची आमी म्हणटात पळय हे प्रोसेस अशी आसा की आमी करूं येता भक्ती करतली म्हळ्यार त्या आत्मा खातीरची कितलें वर्स चुकून आमी तें भक्ती करनी अशें पुरो कितले की जन्मा देखून करून करनी अशें पुरो आतां तें ना म्हूण तशें ना तें आत्मा जोडसुनू आसता कितलें काळ नंतर खंयचे आयुरी खंयचे समयारी सूर केल्यार वय ते स्टार्ट करूं येता म्हणून भक्ती पुरा जनाल खातीर आनी आमी हें पळोवं येता की आमी एक लास्ट सेशन आमगे आशिल्लें न्हय की वाय डू बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल म्हणून कसले जाता म्हण मात भगवत गीता श्रीमद भागवतम आणि तो आम्ही पळय येता की वेन बॅड थिंग्स हॅपन ना गुड पीपल कसं करता ती म्हणून श्रीमद भागवतम पळयल्यार भक्तांत असतात आणि भक्तीन तूं जाल्यार तांगेल्या जिवनांत विंगड विंगड परिस्थिती जाता सो वॉट डू गुड पीपल डू वेन बॅड थिंग्स हॅपन आमी पळय येता खंयचे स्थिती भागवतमाचे पळयल्यार आमगे शास्त्रां पळय भक्ती कोणीय करूं येता म्हणून ते क्लियर आसा मृगारी हंटर आशिल्लो देवाल भक्त ध्रुव सानू चेडू ताणे भक्तीन तूं तो श्रेश्ठ जाल्लो गजेंद्र मनशाल जन्म न्ही प्राणी तागेलें जेल्लें खुबजा मांतार जावन आशिल्ली बायल मनशी तीन जालें सुदामा कांय धन ना तागेलें ताकाय देव पावलो विदुरू आतां कास्ट समना म्हूण म्हणटात पळय ताका केन्ना तागेले जाती वयर ताका ताका हीण करता आशिल्ली तो वयर पावलो उग्रसेन अंतार जावन आशिल्लो ताकाय देव पावलो वृत्रासूर असूर जावन आशिल्लो सो भक्ती इज फॉर एव्हरी वन पुरा जनाल खातीर कोणीय तूं ह्या प्रोसेसान तूं कसले केल्यार म्हळ्यार देवाल भक्ती अशी आसा देवाल प्रीती अशी आसा की कसले केल्यार तुमी डिस्क्वॉलिफाय जावचे साध्य ना डिले करूं येता डिस्क्वॉलिफाय केन्ना जायना ती ह्या प्रोसेसा खातीर आनी इतली की भक्ती अस म्हळ्यार भागवतांत अशी दाखयला की जन्मान येवचे पयलीं पुळवे मेळटा प्रल्हादान तागेले आवसूल पोट्टांतू आसतनाची देवाल भक्ती विशय ताका कळला म्हूण पळयता म्हळ्यार ही खंयचे सर्कमस्टन्स खंयचे लेखारी आमी भक्तीन तूं भाग घेवन त्या मुखार सुचें तें क्लॅरिटी आसा सो तें आमी पळयत आणि भक्तीन तो आमी पळोवं येता की विशेष जावन असले पळोवं येता 9 टायपाचे हे प्रल्हादान सांगचे आसा की आमी कशी कनेक्ट करूं येता हे भक्तिपथाचे नवविधा भक्ती म्हणटात ताका श्री प्रल्हाद उवाच म्हणे भागवतम येता श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पितविष्णो भक्तिश्चेन नवलक्षणः क्रियते भगवती अधः तन्मन्ये दितमुत्तमम् म्हळ्यार आत्माचे स्वभावची की सच्चिदानंद जावन आसा म्हणून सो आमी ह्या प्रकारार पळोवं येता की हे एक प्रकारार आतां आमी हे सगळें पुरो सेशन जाचे आत्तां दुखून आनी मुखा वयल्यान हे मोस्ट इम्पॉर्टंट हे प्रॅक्टिकल एस्पेक्ट्सार येता आसा ते आमी कसं की खंयच्याय विशयाचे करता पळय एक प्रोसेस आसता आनी त्या प्रोसेसान तूं वचुका आनी हे प्रोसेसाक म्हणटात पळय खंयचे एक विशयान तूं क्वॉलिफाय जावपाक ताची एक प्रोसेस आसा युनिवर्सिटी वता ती कसं एक हेल्था विशीं कसं नासच्या पुरो ते जिम्मा वचच्या पुरो ती कसं एक कष्ट आसतना शरीर आसता ताका हॉस्पिटल आसता ती सो पुरो हाचे एक प्रोसेस आसता आनी पुरान तूं कसं एक म्हणटात पळय गायड करता युनिवर्सिटी प्रोफेसर आसच्या पुरो हॉस्पिटलांत तूं डॉक्टर आसच्या पुरो जिम्मांत कोणी कोच आसच्या पुरो सो मात आमी एक इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा की आमी बॉनोफाईड म्हणटात पळय कोण क्वॉलिफाईड आसा ती ताची म्हणटात पळय ताचे विशयारी आमी कनेक्टेड जावन आसूं का म्हूण पळयत सो आतां म्हणटात पळय की हे देवाल विशयी हे प्रोसेस ते आमी ते एक म्हणटात पळय हें कळनातल्यार फॉलो करनातली बाकी पुरा विशय आमी मागीर मुखार सुन ते एक बोट हे स्टोरी आसा पळय ते एक एक पंडीत आशिल्लो तो त्या दोणीर वताना ते दोणी चलयताल्यार निमगीत के तुका हें येतवय ना ह्या येयनातल्यार तुगेले 25% लायफ वेस्ट मागीर विंगड कसं की निमगेत हें येतवय हें येना तुका 50% लायफ तुगेले वेस्ट मागीर तिन्नी कसं की विशय निमगीत काय हें येना तुका
75% तुगे लाईफ वेस्ट मागीर सल्प मुखार वता आनी ते दोन हाडलो सुरू जाता खंय आनी आतां म्हणटात पळय दोन बुडचे सुरू जाता तेन्ना तो दोणीच निमगीत खंय तुका तो दोन चलयतलो ते हाका ते पंडिताक तुका स्विमींग करचें येता न्हू म्हणून तेन्ना तो सांगता की ना म्हाका येना जाल्यार तुगेलें 100% लायफ वेस्ट म्हळ्यार त्या म्हणटा अशें आसा की हें भगवद्गीता विशय हें प्रोसेस अशें आसा की विंगड पुरा विशय कळल्यार आमी त्या रायट पॉयंटार येवन त्या रायट नॉलेज ते रायट प्रोसेस फॉलो करनातल्यार रियली एक म्हणटात पळय मनुष्य जन्माचे 100% वेस्ट जाला म्हणजे जाता मग सो दीस इज अ ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी आमगे खातीर सो आतां जस्ट एक खाली एक आउटलायन करता हें एक एक एस्पेक्टान तूं आमी डिटेलान तूं नेक्स्ट टायम वचा हें बेसिकली एक सिंपल वेन तूं पळोवपा जाल्यार आमी ABCD फॉर्म्युला पळयल्यार की ए म्हळ्यार असोसिएशन संघ हें आमी हाजे विशय एक एक पॉयंटा विशय शेवट पळोवया बुक्स म्हळ्यार शास्त्र अध्ययन ताची ओटो आमी कशें कनेक्ट करूं चॅन्टिंग हें पुरापशी मोस्ट इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट कसले की कलियुगान तूं देवा लोट कनेक्ट जावच्या खातीर देवाक आमी आध्यात्मिक उन्नती करच्या आत्मोद्धार करच्या खातीर हे मोस्ट इम्पॉर्टंट विशय देवाल नामस्मरण करचें चॅन्टिंग करचें आनी डायट म्हळ्यार खंयच्या प्रकारान आमी जेवण हें आपण कसले टायपा ग्रहण करता सो ह्या पुरा एस्पेक्ट्स पळयल्यार आमी म्हणटात पळय ABCD हाचे विशीं आमी डिटेलार पळोवया आनी प्रॅक्टिकली कसं करूं येता पळय सो हांव हांगा रावयता 9:20 वील गो इन टू द डिटेल्स इन द नेक्स्ट सेशन आतां क्विक रिकॅप करता आनी ह्या टायमार तुमकां कसले कॉमेंट्स असल्यार आयशी सब्जेक्ट मॅटरा विशय कसले तुमकां कसले सांगता असल्यार तुम्ही शेअर करूं येता कसं की 9:20 जालें आसा 10 मिनिट्स आसा सो वी कॅन डिस्कस आमी रिकॅप केलें ना जी कसं की कसं मोस्ट 5 इम्पॉर्टंट टॉपिक्स ऑफ द भगवद्गीता आमी पळयलेलें आमी क्वेश्चन्स खंयचे खंयचे आन्सर केलेले फ्यू सेशन्स हातूंत ह्या रिकॅप करून पळयलेलें आमी पळयलें की कशी आमी ते एक एग्जाम्पल पळयलें की कशी आमी शॉपिंग मॉलां वचून ड्रेस चेंज करता आसता ती जाल्यार म्हणटात पळय सॅटिस्फायड ना तशींच आमी विंगड विंगड जन्म घेता आसता ती जाल्यार सॅटिस्फायड ना ती आनी मागीर आमी ते भाग्यवाद आनी कर्मवाद ते कॉन्सेप्ट डिस्कस केले कसं लास्ट टायम तांचे क्वेश्चन्स आशिल्ले की आमी भाग्यवाद जावचे ना जे की आमी केल्या म्हणजे जातल्यांची ना देवाल दय जावं जाल्यार दैववादय जावचे ना की आमगेले भाग्य बरयलेलें जावचें न्हय आमी कसं नाही करूं साध्य ना आमी ते फार्मराल एग्जाम्पल यूज केलें शेतकरीलें और गद्द्याक काम करता की गद्द कोसून ते बीज घालचें तें खंडीत तागेलें काम जाल्यार ताजेन ताका सक्सेस मेळटलो म्हूण ना देवाल दयेन ते पावस चांग रुपार पडल्यार मात म्हूण सो आमगेल कसं आमी कोरका ते आमी करूकाची ते आमी एग्जाम्पल आमी पळयलें आनी आनी तें आमी डिस्कस केलें मागीर आमी तें कशें डिस्कस केलें की ह्युमन लायफान तूं रायर अमोनिया भवनाम जन्मनाम म्हणते त्या पॉयंटार डिस्कस केलें आनी आमी पळयलें की खंयच्या स्थितीन तूं आमी मुखार सुरू येता म्हणून आमी ते धृतराष्ट्राल एग्जाम्पल आनी पळयलें की कशी कशी एक पण आमकां डिलेड रिजल्ट मेळटा आमगेल मनान तशें एक पण जायनाशी दिसच्या पुरो जाल्यार आमकां ट्रस्ट करूं आमी विश्वास दवरका की आमगेल चांगा खातीर कसं की जगता आसूं कसं आमकां प्रेझेंट प्रॉब्लेम आसा ते इटर्नलायज करता म्हणून हेंचे शियस्थल केन्ना म्हणून आनी ते आमी ते प्रार्थना पळयली सिरिनिटी की कसं कंट्रोल करता करूं जाता म्हाका करूं असं देवा ते करचें साध्य आशिल्लें ते म्हाका शक्ती दी तेंची करूं जायना ते सहन करची शक्ती दी आनी हे दोन्ही तूं कसं अंतर आसा त्या मनावर तसली बुद्धी दी तसले एक विशय आमी पळयलें मागीर आमी अकर्मा विशय पळयलें आमी ते सैनिकाल एग्जाम्पल घेतलें की दोन्ही पंथा तो मारता एक पंथा ताका सन्मान मेळटा आनी एक पंथा ताका शिक्षा मेळटा जाल्यार आमी कसं ते पळयलें तातूंत कसं जाल्यार की तागेली इच्छ कसं खंयची कारणान करता आशिल्लो तो ताचे खातीर आमकां तें सो आमी केन्ना आमगेल्या जिवनांतू आमी आमगेलें इंटेन्शन कसं नासता आनी आमी देवाले इंट्रस्ट करून आमी काम करता ती तेन्ना तें म्हणटात पळय तें बरेपणा कारण जाता नजे ताची कर्मीक फला निमित्त आमकां हें मेळटा ताचे खातीर आमी दोन एग्जाम्पल पळयलें ते स्मॉल चालो केन्ना हॉटला वता तो चेडूं बिल्ल दिनासी वता म्हणून कसं जाल्यार की तो तागेलें बापसुलें हॉटेल तशींच आमी केन्ना आमी देवा लोट कनेक्ट जाता ती तेन्ना आमी कसं कार्य करता ती सामान्य दृश्टीन तें एक दिसच्या पुरो जाल्यार कसं जाल्यार की ते देवा लोट कनेक्टेड आसा ताजी कर्माची बिल्ल आमकां मेळना म्हूण पळयता त्या लेकार पळय आनी आमी आनीक एक एग्जाम्पल पळयलें की कशी तो पागरार तो चल बरयता नॉर्मली तो मनुश्य ताका शिक्षा दिता आशिल्लो जाल्यार ताणें तागेले मनान तशी कसो विशय केल्लो ताचे खातीर ताणें पागरार बरयल्यार ताका ताका चॉकलेट मेळटा त्या चेडवाक म्हणून तशींच आमी केन्नाय कसं करतना
धर्मा लेकार आमी कसं कार्य करता ती ते अकर्म म्हणून जगता आमी ते कॅशियराल एग्जाम्पल हे पळयलें की लक्ष कटल्यान कॅश घेवचे पुरो जाल्यार तो ताकतागेल म्हूण दिसना ते बँका कॅशियराक बँकाच म्हूण तशींच आमच्या जिवनांत तूं मस्त सकट विशय आमकां आमगेर अंडर अशें पुरो मेळचे पुरो जाल्यार आमी केन्ना ह्या भावनेन ट्रस्टीशिपा भावनेन करता ती हे देवालो विशय मेगेल न्हय ह्या म्हणून तेन्ना त्या चांग रुपार म्हणटात पळय आमी जीवन करूं येता मागीर आमी तें योगा लॅडरा विशीं डिस्कस केलें की देवा लोट कनेक्ट करचें पुरो प्रॅक्टिकल एस्पेक्ट्स जाता की विंगड विंगड रीत आसा जाल्यार आमी पळयलें की हातूंत श्रेश्ठ म्हळ्यार भक्तीची कसं जाल्यार की भक्तींत पुरा योगाच पुरा पॉयंट्स आसा आणि देवानच स्वयंली रेकमेंड केलं आणि देवानच सांगला योगी नाम अपि सर्वेशां बेस्ट आणि हे कसं नाही सुखम हे पुरापुरी चंद केवल आनंद कंद आणि देवाने सांगितलं असं योगी नाम अपि सर्वेशां मन्मना भव मत भक्तो सो तसं पुरा ಸ್ವಲ್ಪ मी भगवद्गीता श्लोक हे पळयलें आणि मागीर आमी लास्ट हारी हें पळयलें की जनरली एक एक म्हणटा आसतात की आध्यात्मीक जीवन म्हळ्यार आमी गिव अप करता म्हणून न्हय अबॅन्डन करता म्हणून ना एडॅप्ट करता आमगेर कसं टॅलंट आसा आमगेर कसं की शक्ती आसा देवान दिलेली ते आमी देवा लोट कनेक्ट केल्यार आमगेर कसं इंट्रस्ट विशय आसा त्यांचे आमी देवा लोट कनेक्ट केल्यार जाता म्हणून लायफान कसं स्टप ट्रॅक करता म्हणून ना खाली कृष्णाक आमी ऍड करता आमगे लायफान सो त्या लेकार आमी पळयता आनी आमी हें पळयलें की आम केन्ना अशें दिसचें जे की आमी आतां टायम ना और आमी आतां स्टार्ट करचें ना केन्नाय करूं येता खंयचे आमी कितले एग्जाम्पल्स पळयले शास्त्रांत तूं एज मॅटर करना दुड्ड मॅटर करना कसं मॅटर करना भक्ती म्हळ्यार तें आत्माचें तें लक्षण सो केन्नाय स्टार्ट केल्यार तें करूं येता मागीर लास्ट सारी आमी पळयलें की कशी नव विंगड विंगड रुपेन करूं येता म्हणून देवालें प्रल्हादालें श्रवणम कीर्तन आयकून देवाल विशय आयकुचें हे पुरा विशय आमी प्रॅक्टिकली ते आमी मागीर आमी तें ABCD म्हणून ते आमी नेक्स्ट टायम डिस्कस करुया आनी पुरा जी खंयचे कशी युनिवर्सिटी वचो हॉस्पिटला वचो जिमा वचो पुरा जे प्रोसेस आसता आनी एक गायड करतलो मनुश्य आसता आनी आमी त्या रायट जाग्यार बॉनोफायड जाग्यार गेल्यार परंपरांतू तेन्ना आमकां तें रियल नॉलेज कळटा म्हणून आनी आमी तें कनेक्शन जाता सो ह्या पुरा एस्पेक्ट्स आमी नेक्स्ट टायम पळोवया आनी लास्टार आमी सांगलें की कशें तें टोटल स्टोरी की हो विशेष हें प्रोसेस हें कळनातल्यार आमगे मनुश्य जिवनाचें म्हणटात पळय रियल लायफ आमी तें चान्स ऑपॉर्च्युनिटी मिस केलें हें सुदुर्लभ म्हणून सो हें आमी भक्तीचें नव लक्षण आसा न्ही तें प्रॅक्टिकली कशें करूं येता तें आनीक मुखार आमी नेक्स्ट सेशनार डिस्कस कसं उलयतना कसं चूक नासल्यार क्षमापण करता नेक्स्ट टायम आमी आपाशें कंटिन्यू करूं न्हू आमी कंक्लुडींग सेशनांत पळोवया आनी आमी रियली पळोवया येता की कशी हें म्हणटात पळय सुलभ रितेर कोर्स तशी देवान आमकां कोण दिलेली आसा कलियुगांत हरे कृष्ण ओवर टू यू शेखर प्रभू तुमकां सेशन मुखार समोर येता धन्योस्मी प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे अमेझिंग. कृष्ण बद्दल आय थिंक कृतज्ञ म्हणून ह्या ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका मेळ्ळा. रियली ग्रेटफुल. आणि एक मुघल सैडांत आभार. आय एम शुअर ऑल ऑफ अस आर प्रिटी ग्रेटफुल. ऑल द पार्टिसिपंट्स तांकां हृदयपूर्वक आयकलां आणि फर्स्ट टाइम भाग घेतलेल्यांक सेकंड टाइम भाग घेतलेल्यांक ऑल द 5-6 सेशन्स भाग घेतलेल्यांक मस्त पुरा इन्फॉर्मेशन कळलं जाल्यार कोणाक कळणी एज प्रभुजी सेट एपिसोड्स युट्यूबार आसा ती तुम्ही रेफर करूं येता. And I found certain things very, very interesting. प्रभूजीन म्हणाल का ती नवदा भक्ती नॅचरली आणि तांतू आणि इम्पॉर्टंट विषय म्हळ्यार ते योगा लॅडर कशी कर्मकांड थावन आमी हगूर 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 एलिवेट जावन उंच वचचे ऑल द वे टुवर्ड्स भक्ती योगा. आमी मस्त जाण लेखतात की परफॉर्मिंग योगा इटसेल्फ इज अ बिग थिंग बट देन द रियल थिंग कम्स आफ्टर भक्ती योगा बद्दल पळोवनचा वचत जाल्यार आणि आय मीन दॅट इज रियली एनलायटनिंग. मस्त जाण हांव लेखिल्लें म्हाका हें गत नाशिल्लें की द किंग ऑफ ऑल योगा इज एक्चुअली भक्ती योगा. अष्टांग योगा इज इनफ. प्राणायाम करचे अनुलोम विलोम करचे ते पुरा क्रिया करचे दॅट इज इन इटसेल्फ इज अ बिग डील. योगा एंड दॅट इज अ रेव्हेलेशन. आणि नवधा भक्तीच्या ताच्या ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू कवर एज प्रभुजी सेड इन डिटेल. मोस्ट इम्पॉर्टंटली प्रभुजी सांगेल का तिचे अकर्म विकर्म कर्म ताज्या कसल्या डिफरन्स ते कोण सांगितला प्रभुजीना सोजर एक्झाम्पल दिवन भाव कशी ताजी इम्पॉर्टंट आय थिंक
म्हाकाची मस्त रियलायझेशन जायना ती आय एम शुअर आमकां बाकीच्या श्रोतागण आयकतल्यांक आणि पळयतल्यांक आणि मस्त मस्त पुरा रियलायझेशन जायी आसतलें आय एम शुअर. सो आय थिंक ओपनिंग अप फॉर क्वेश्चन एंड आन्सर इज द बेस्ट ऑप्शन instead of me keeping keep on talking. कोणाक कसले प्रश्न असले कसले पर्स्पेक्टिव्ह असले So कसले शेअर करचे असले I was कसले going through कन्सर्न the असले. chat, Prabhuji. I could see हा की हा नाम जपा खातीर कसले rules आसले म्हणून सांगिल्लें आसा. No, there are no rules. ओके. मात हो विषय आमी नेक्स्ट सेशनान तूं ह्या विशयार डिटेलार डिस्कस करचे आसा. नाम जपा खातीर कसले नियम ना आमी केन्ना स्टार्ट करूया. सो दिस होल प्रोसेस वील डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन. एक क्वेश्चन तें अशें. So that I can see. आणि second question वय कसं नाही अननोईंगली कसं नाही करतात ती ताजे आन्सर इनफॅक्ट चॅटारी घालेलं असं की ಸ್ವಲ್ಪ विशयान तू म्हणतात पण अननोईंगली करता ती ताचे ताजी कसं नाही म्हणतात पण अ, परिहार म्हणतात पळय की ॲज लॉंग एज म्हणतात पळय विलिंगली करणी अनविलिंगली जेन्ना ताचे कसं नासता जाल्यार आमी हे डिस्कस केल्या म्हणजे केन्ना आमी देवाल शरण वचून प्रोसेस फॉलो करता ती तेन्ना आमी तातूंत पुरान तूं पार पडूं येता. हम्म. मुरलीधर प्रभू ने एक पैराग्राफ पैसेज पेटिंग ऐसे दिसता वय वय सो चैट दॅट वॉज द बॉक्स. हाँ. एक्सप्लेनेशन टू दॅट क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड ऑन द चॅट. ओके अंडरस्टूड सो तुम्ही अंडरस्टूड. चॅट त्या मुरलीधर प्रभू त्या डिटेलार बरयलेलें आसा ते टेक्निकली ते फुल आन्सर पळयत तूं. सुपर सुपर. आणि कोणाकय आय एम शुअर मस्त जाणांक मस्त रियलायझेशन जाय आसतलें इन द लास्ट 5-6 सेशन्स. प्लीज शेअर करा ती तुमकां कसले क्वेश्चन्स असलेली कन्सर्न असलेली सान सान विशयांत संशय असलेली मग कल आशिल हांव पुरा सांगला. आय थिंक इट इज बेस्ट बेस्ट टू बी ओपन कारण तो हरे आमकां कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. खरे. एक म्हाका एक निमगुचे आशिल्लें प्रभुजी. तुमी मस्त चंदकून सांगला अकर्म विकर्म आणि हे कर्म विषय एग्जाम्पल आणि दिवन पण म्हाका चवडे ह्या विशयान गोत्त आशिल्लें ते करेक्टच की ते तुमी म्हाका सांगल्यार लायक आशिल्लें. कर्म म्हळ्यार आमी कसं न्ही कर्म करता ती ताजे फल मेळटा म्हळ्यार फला खातीर म्हणून आमी ते कर्म करचे आसता पळय ताका कर्म म्हणचे. आणि विकर्म म्हळ्यार देव ना म्हणून एक मनांत वसता आणि देवाल विरुद्ध शास्त्रा विरुद्ध जे काम करता ती करेक्ट. ताका विकर्म म्हणटा ती. आणि अकर्म म्हळ्यार फला अपेक्षा नाशी ते चांग काम करचे आसता ताजी ताका अकर्म म्हणचे म्हणून ते बरोबर प्रभुजी. वय सो आम्ही एक प्रकार म्हणून येतं म्हणतात पळय कांय फला अपेक्षा नाशी करचे ते आमी सांगी येता की ते निष्काम कर्म म्हणून. हा 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 तशी म्हणून येता जाल्यार अकर्म म्हळ्यार ते करचे तुमी त्या देवा लोट कनेक्टेड असता हा सो हा. ताका अकर्म म्हणून येता. अच्छा. सो कांय फला अपेक्षा नाशी करचे त्या मागीर चांगाची कर्मा केना मात ताका निष्काम कर्म म्हणून येता. निष्काम कर्म. ओके ओके. हा हा. जय प्रभुजी. धन्यवाद. हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. सेल्फ डिस्कवरी क्लासेस अटेंड जाले लायक मस्त खुश जाले तुम्ही पूर मस्त कॉन्सेप्ट्स डिफरंट डिफरंट एग्जांपल्स दिवन आमकां छान रितीर अर्थ करा आशिल्ल्या. एस्पेशली म्हाका जी 2-3 क्वेश्चन्स आशिल्ले बट आयचे सेशन मस्त लायक आशिल्लें कसलें म्हळ्यार हें एक सेशन तूं पुरा क्वेश्चन्साक आन्सर मेळ्ळे. कसलें ओके. म्हळ्यार हांव म्हणलें सोडल्यार ऑटोमॅटीक आमी देवा सरेंडर जाताची आनी केदार आमी देवा सरेंडर जाताची ते भक्ती विंगड कसलेंय करता म्हणना ते भक्ती योगांत आमी एक पाटी आयल्या नंतर ऑटोमॅटीक आमगेलें मन आशिल्लें ते एक एक इच्छ ते पूर हे सॉल्व जाता वता म्हणून म्हाका मस्त म्हळ्यार स्पिरिच्युअलिटी आयल्या नंतर म्हाका ते मस्त कळ्ळें. आयचे सेशन तूं मस्त चांग आशिल्लें एस्पेशली ते 8 फोल्ड अष्टांग योगा ते पुरा कोण पळयताच आमी बट खंय आमकां ते सॅटिस्फॅक्शन म्हळ्यार कसकी मनान तूं समथींग इज लॅक वी आर लॅगिंग करेक्ट. बिहायंड दिसता वेन एक्चुअली आमी ते देवा सरेंडर जावन हे स्पिरिच्युअलिटीन आयलतना भक्ती योग केलतना आमकां ते ट्रू बदल ते पीस ऑफ ते पीस म्हणलें मनान तूं मेळटा. सो आयचे सेशन म्हाका मस्त खुशी जालें. व्हेरी वेल सेड. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो थँक्यू. मच. भारी चंद करून तुम्ही डिस्क्राईब केलं. थँक्यू. वय
म्हाका सौभाग्य मेळपळा आयकून शाक जाणान प्रश्न निमगेल्यार बाकीच्यांक सुद्धा एक तांचे एक सौभाग्य मेळटा तांगे प्रश्न ना जाल्यार ओ म्हाकाय हे डाऊट आशिल्ले म्हणून. आनी कोणाक कसले प्रश्न आसात वा हे मेळ्ळले चान्स मेळ्ळले अवकाश ऑफकोर्स नेक्स्ट सेशनान सुद्धा निमगू येता बट त्या वेळार उगडास येवन निमगेल्यार मस्त फायद जाता. आणि तुम्ही इवन चॅट आणि मागीर ऑर इवन प्रायव्हेटली वे घाल्यार वी कॅन ट्राय तुमकां इंटरेस्ट टॉपिक असल्यार दॅट वील ट्राय अँड कवर ऑर आन्सर इट नो प्रॉब्लेम. आनी एक बोनस चॅट आशिल्ली. ओके कोणाक कसले प्रश्न ना जाल्यार आय थिंक प्रभुजी आमी अनाउन्समेंट जावच्या. सो थँक्यू मगल सायडांतल्यान म्हाका एक सौभाग्य मेळ्ळें मस्त मस्त आभार मुरलीधर शरण प्रभुजीक आणि भागवत पुराण कोंकणी समाजाक म्हाका आयकून शाकची एक नमनाची आनी प्रभुजीन म्हळें प्रॅक्टीस व्हेरी इम्पॉर्टंट. द प्रॅक्टीस लॉयर असो अकाउंटंट असो डॉक्टर असो ते प्रॅक्टीस म्हणटात ते आमकां आमचे सुद्धा आमी हाडका. सो थँक्यू सो मच. ओके क्विकली अनाउन्समेंट जावचे आयच्या अनाउन्समेंट्साक चुडी पूजा 15 ऑगस्ट शुक्रारा 10 गंटून सुरू जाता. सगळ्यांक विनंती जॉईन जावच्याक आणि कोणाक होस्ट करचे असले चुडी पूजा तांकां घारा गिव्ह युअर नेम्स टू श्रीमती भारती पै माताजी. आणि रविवाराचे जप सेशन कसले डिटेल्स कोणाक म्हायती जावंक